नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। गोवा बोर्डाचो 10वीचो निकाल 92.38%, 92.93% चलयो, 91.93% चले पास, 30% स्कुलांचो 100% निकाल। मोदी सरकाराच्या 10 वर्सांत 51.40 कोटी मनीसवरां रोजगार निर्मिती। स्कॉचाचो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री म्हणटा आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत। युरी म्हणटा गॅस, पेट्रोल, बेकारी वाडली। एंटी नार्कोटिक सेलाचे कारवायेंत 15 लाखांचे ड्रग्स जप्त। नायजेरियन बायलेक 150 ग्राम एम्फेटामाइन आनी 100 ग्राम गांजा सयत म्हापशां धरली। राती सुमार 2 जेटाच्या आवाजान पणजेकार जागो। सामको लागच्यान आवाज आयिल्ल्यान लोक काचाबूल। फायटर सिम्युलेशन एक्सरसाइज बोवाळा उपरांत नौदळाचो खुलासो। गिरी हायवेचेर 3 एक्सिडेंट। सुकूर जंक्शनार सिग्नल जंप करून ट्रकाचो मोटारीक धपको। तारीकडेन जंक्शनार ओमनीक एक्सिडेंट। टायट टुरिस्टांची गाडी उमथली। आदार करतल्यांच्या आंगार। फोण्या वैद्यनगरांत 600 वयर घरांक उदक ना। पीडब्ल्यूडीचे टँकर बोरवेली आसतना उदकाक हाल। लोकांची घागर मोर्चा भरपाची शिटकावणी। गोंयांत शुक्रार मेरेन पावसाचो येलो अलर्ट। वाऱ्यान मुळगांवां, कारापूर, झाडां कोसळ्ळीं। गाडयांचें लुकसाण, रस्ते ब्लॉक। गोवा बोर्डाचो 10वीचो निकाल 92.38%, पोरूं 96.64% लागिल्लो। 18,914 भुरगे परीक्षेक बशिल्ले। 17,473 पास। 92.93% चलयो, 91.93% चले पास। काणकोण तालुक्यांत सगळ्यांत चड, धार बांदोड्यात सगळ्यांत कमी निकाल। मार्कशिटां 17 मे मेरेन ऑनलायन मेळटलीं। 30% स्कुलांचो 100% निकाल। You can see this result gender wise. Boys 9,318, passed 8,555, reserved 38, and the result is 91.80. Girls 9,596 appeared, 8,918 passed, 59 reserved, and 92.93% is the result. So out of 18,914 from the regular category, 17,473 they have passed, and the result is 92.38. Now why we have kept this result as reserve? Because of non-submission of their internal assessment scheme despite the repeated calls, or maybe with the grades also they did not submit it. You can see this Divyang candidates results appeared 464 from 104 regular schools, and there are 4 special schools, out of which 407 they have passed, and the result is 87.72%. Under sports merit marks, number of the candidates who availed the sport merit marks is 6,727, and actual benefit this was granted to them is 263, meaning because of this sports merit marks they have passed the examination. So overall percent is 1.51, and we have asked the schools to form a committee to attend any queries after this result, maybe pertaining to the result or maybe pertaining to the verification of marks. And we have said at least there should be a 3 members committee, of which 1 should be the lady member. And in case if there is a counsellor, then the counsellor should be also appointed in that committee to handle all this queries coming from the students or maybe from the parents. For verification, for supply of photocopy, verified photocopy of the answer books, the fees is mentioned here, 350 rupees per subject, and the last date is 20th May. After this, the revaluation of answer book, they can make a request for the revaluation of answer books,
and that last date is 27/5/2024. So we will make available the verified photocopy on the mail ID of school, and from the school itself it will go on to the candidate's mail. Verification of marks in the absentia, they can make a request, and then in the absentia the office itself, the board's office itself will verify the copy, and this last date is 27th May 2024. मोदी सरकाराच्या 10 वर्सांच्या काळात 51.40 कोटी मनीसवरां रोजगार दिलो. स्कॉचाचो रिपोर्ट. हे आत्मनिर्भर भारताचे मिशन, विकसित भारताचे व्हिजन. मुख्यमंत्री सावंताचे ट्वीट. विरोधी पक्ष फुडारी युरी म्हणटा LPG गॅस हजारांक तेकलो. पेट्रोलाची सेंच्युरी, गरजेच्या सामानाक उजो, करप्शन आनी बेकारी विकसित भारताचे रिफ्लेक्शन. एंटी नार्कोटिक्स सेलाची म्हापशां मोठी कारवाय. ANCन मारिल्ल्या नार्कोटिक्स धाडींत 1,15,00,000 ड्रग्सा सयत धरली. नायजेरियन बायल फेथ चिमेरी कडच्यान 150 ग्राम एम्फेटामाइन आनी 100 ग्राम गांजा जप्त केला. We have achieved a major success on 14th when a raid was conducted and we have arrested one African national by the name of Faith, who's 24 years old. She was arrested from near Green Park Hotel in Mapsa, near this bus stand which is at Mapsa, and from her possession we were able to find 150 grams of amphetamine and another 100 grams of ganja. The total worth of this drug is estimated to be around 15 lakh rupees in the international market. We believe that this model, this lady was a very important link in supplying drugs in Goa, and by catching her we've been able to disrupt this supply chain through which drugs were coming into Goa. In this, a case has been registered in the anti-narcotic cell police station. Investigations are ongoing. We are working on both backward and forward linkages to see who are the buyers and who are the suppliers who are linked to this lady, and as soon जैसे ही इसके बारे में और जानकारी हमें मिलेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे. पणजे रातीं 2 सुमार अकस्मात मोठो आवाज. पणजेकार काचाबूल. कांय जाणांक आदींच जेट म्हणून दुबाव. कांय जाण तर्क काडून UFO मेरेन पावले. 3 फावट मोठो आवाज. लोकवस्तीचे सामकें लागच्यान गेलां कशें दिसलें. सोशल मिडियार बोवाळ पडले उपरांत नौदळान दनपरां जेटाचो अटॅक सिम्युलेशन एक्सरसायज म्हणून खुलासो केलो. नमस्कार सगळ्यांक. सद्याक आमी आसा वास्को आनी आमी जाणा की काल रातचे 2 सुमार एक मोठो सुपरसोनीक आवाज आयलो, आनी हो जो आवाज आसा वेगळ्या वेगळ्या भागांत गोंयच्या म्हणजे पणजी, पर्वरी त्या वाटेक चड आयकूंक जालो, आनी खंय तरी लोकांचे दुबाव आसले की हो आवाज कसलो एक सुपरसोनीक सावंड एट अरावंड 2 o'clock फ्रॉम बिटवीन 2 to 2:30 2 फावट हो आवाज आयलो. आनी थोड्या लोकांनी अशी चर्चा केली की खंय तरी तांकां एक UFO शेप्ड ऑब्जेक्ट दिश्टी पडले. ताचे मागीर मोठो एक डिबेट जालो. जायते प्रयत्नान आयज खंय तरी प्रुडंटान नेवीक कॉन्टॅक्ट केल्लो आसा, आनी नेवी हॅज कन्फर्म्ड की इट वॉज अ रुटीन एक्सरसायज. तांचे खंय जेट फायटर प्लेन्स आसा, दे वर डुईंग अ रुटीन एक्सरसायज, आनी खंय तरी एक टायमाचेर खंय देर इज एन एक्सरसायज वेर दे हॅव टू सिम्युलेट अटॅक्स. म्हणजे खंय तरी देशाचेर जेन्ना अटॅक जातलो तो रेडिनस, प्रिपेरेडनस चॅक करपा खातीर तांचे खंय एक्सरसायज आसता, आनी ताका लागून खंय ही रुटीन सॉर्टी जाल्ली. जेट विमान जी आसा खंय ती अबावट 2000 फीट वाऱ्यान वताली, आनी ताका लागून ते सगळे एक्सरसायज देवर इट्स लायक अ मॉक ड्रील कशें आसता. म्हणजे एक सिट्युएशन क्रिएट करप आनी ताका तूं कसो कॉम्बॅट करत जावं तूं कसो ताका फायट करपाक तुजी ताकद कितली आसा, क्षमता कितली आसा ती पळोवपा खातीर एक रुटीन एक्सरसायज जाल्ली. नेवी हॅज जस्ट नाव कन्फर्म टू दी प्रुडंट मिडिया की ही जी एक्सरसायज जाली इट वॉज डेफिनेटली बाय दी नेवी, आनी ती एक जेट्स जी आसा ती खंय हाय ऑल्टिट्यूड अबावट 2000 फ्लाय करताली, आनी एक रुटीन एक्सरसायज ती चलताली. तांच्यांनी हेंय मेंटेन केल्लें आसा की लो फ्लायींग ते जावंक ना, आनी चड कमी प्रमाणाच्या लेवलाचेर ते खंय फ्लाय जावंक ना. ती जेटां आशिल्लीं ती खंय एज अ पार्ट ऑफ रुटीन एक्सरसायज ऑन दी प्रिपेरेडनस
हाका लागून खंय 2000 फिटाचेर वयर ती फ्लाय जाताली. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. मोदी सरकाराची आनीक एक गॅरंटी चालीक. CAA कायद्या सकयल नागरिकत्व दिवंक सुरू. केंद्रीय घर मंत्रालयान CAA सकयल पयल्या पावड्यार 14 जाणांक नागरिकत्व दाखले दिले. संसदेत हो कायदो डिसेंबर 2019 पास जाल्लो. अंदून नेम नोटिफाय केल्या उपरांत सुमार 2 म्हयन्यांनी सिटीजनशीप दिवंक सुरू. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. गिरी हायवेचेर सकाळी 3 ॲक्सिडेंट. सुकूर जंक्शनाचेर सिग्नल जंप करून ट्रकवाल्यान कारीक धपको दिलो. तारी कडेन बस्तोड्या जंक्शनार कर्नाटक रजिस्टर्ड गाडयेंतल्या टायट ट्युरिस्टांचो हायवे कुशीक सायनबोर्डाक धपको. गाडी सर्वीस रोडार परतली. वेल्यान आदाराक गेल्ल्या लोकांच्या आंगार गेले. थंयच एक ओमनी पडली. लोकांनी ती उखलून दिली. सकाळ फुडें ते गिरीच्यान तारी कडेन जो फ्लायओवर आहा त्या रस्त्याचेर येताले आनी 4 जाण इन्क्लुडींग ड्रायव्हर टोटल 4 जाण आसले. सगळे जाण टायर्ड आसले आनी ते हांगाच्यान गिरीच्यान ह्या सायडीन येताले. मदींचो जो फ्लायओवर आहा थंय तेंचो मदींच कंट्रोल केलो अशें कळटा आनी जो ड्रायव्हर आहा ताका न्ही दिली आनी सायडीन 2 हे आसले सायनबोर्ड आसले. सायनबोर्डाचेर मारली 2 आनी सायडीन हे आसले बॅरिकेड आसली. बॅरिकेडाच्या वयर चडयली आनी सायडीन जो सर्वीस रोड आहा सर्वीस रोडाचेर गाडी टर्न करून पडली. तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकतात. आनी हांगा जे ह्या रस्त्यार लोक आसले हो आवाज आयकतात सगळे लोक हांगा पावले ऑन द स्पॉट तांच्या हेल्पा खातीर. बट हे जे ट्युरिस्ट आहा तेंच्यांनी तांकां जे हेल्पाक गेल्ले तांकां मारिल्ले आसा आनी एकटो व्हिडियो काडटालो खंय तेजो मोबायल काडून सायडीन शेत आहा शेतान उडिल्लो आसा. तो इस जगह मतलब कि सबको खड़ा होकर देखता है. दूसरी तरह भी देखिए अपने सेठ से थोड़ा सा बात करने के लिए मोबाइल निकल के मेरा उधर फेंक दिया. टायट जावन फुडें पडिल्लो आसा ताका आतांच पुलिसांनी धरिल्लो आसा आनी एकटो थंयच्यान त्या फ्लायओवरा वयल्यान वयतालो आनी ते पळयतालो तो एक्सिडंट जालो तो इतक्यान तेजो ओमनी वयलो तो ओमनी चलयतालो. ओमनी वयलो कंट्रोल केलो आनी तेजी ओमनी थंय टर्न जाल्ली आसा आनी थंयचे जे लोक आसले तेंच्यांनी तेजी ओमनी हे करतकूच फाटली करतकूच थंयच्यान हॉस्पिटला वयल्यान गेल्लो आसा. ताका एका इंजरी जाल्ली आनी सोंपतोच त्या आनी 15 मिनटांनी भितर सुकूर हांगासर एक एक्सिडंट जाल्लो आसा. ट्रक आनी 4 व्हिलर. ट्रक आमकां मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे हांगा सिग्नल पडिल्ले जंक्शनाचेर आनी ट्रक सिग्नलाक रावूंक ना तो फुडें सरलो आनी दुसऱ्या सायडीच्यान एक 4 व्हिलर येयली आनी तेंची गॅस जाली आनी ते 4 व्हिलर वयताले ताका मायनर इंजरी जाल्ली आसा आनी जो ट्रक ड्रायव्हर आहा त्याने स्पॉटा वयल्यान पळ काडिल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. गोंयांत शुक्रार मेरेन पावसाचो येलो अलर्ट. वराक 30 ते 40 किलोमीटर स्पिडीन वारें मारपाचो अदमास. वाऱ्यान सांखळे कारापूर पणस कोसळ्ळो. मुळगांवां गुलमोहर आडवो. कांय गाडयांचें लुकसाण. कांय वेळ रस्तो ब्लॉक. वेळ बरो म्हूण कोणाच्याच जिवाचें बरें वायट जाल्ल्याची खबर ना. फायर ब्रिगेडीन झाडां क्लियर केलीं. पावणे 8 खबर आमकां बिचोली फायर टिचराचेर कॉल येयले राजेश म्हणून की हांगा पुर्णा जो पणसाचें झाड पडला आनी रोड ब्लॉक जाला. आमी रोखडेच आफा मिनटाचेर टर्न आउट केलो आनी हांगासर स्पॉटार पावले आनी ते झाड कट करून क्लियर केलो. आमच्या टिमी मध्ये हा लिडिंग फायरमॅन विठ्ठल गांवकर, ड्रायव्हर श्यामचंद्र पाटील, फायर फायटर विशाल वायगडकर, राकेश माटोळकर आनी प्रवीण गांवकर. हांगासर तशें कोणाक कितें जावंक ना. रोड ब्लॉक आसलो पण आमी क्लियर केलो. गुलमोहरचे झाड मध्य रस्त्यार पडल्या कारणान मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक जाम जाल्ला. अर्द्या वरा पयलीं झाड पडल्या उपरांत
हांगातले जे लागीं अग्निशमक दल हा तांकां फोन केल्या उपरांत ते कॉला असल्या कारणान हांगा पावंक ना. ताका लागून नागरीक स्वता हांगासर कुयते घेवन झाड तोडपाचो प्रयत्न करता. ताचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे मनीस आहा ते चडांत चड रस्तो मोकळो करपाक प्रयत्न करीत आसा. ज्या पद्दतीन हायवेर झाड पडला त्या प्रमाणे हांगातले सरपंच तेंच्यांनी आनी काही लोकांनी मागणी केल्या की जे घातक रस्त्यार जे झाडां जी आहा ती कट करची. आतां ह्याच गुलमोहरच्या सकयल चलते गाडयेचेर 2 व्हिलरीचेर झाड पडल्या कारणान एक पांयाक लागून इंजर्ड जाल्ला. ताका हांगातल्या लागीं जे बिचोली हेल्थ सेंटर आहा थंय व्हेला. आतां एक 2 मिनटां पयलीं हांगासर फायर ब्रिगेड पावल्ली आहा आनी ती सुद्दां आतां साथ दिवपाक सुरू जाल्ल्या. स्टुडंटा खातीर दिसतात काम. पिर्ला केप्यां बेकायदेशीर चिरेखणीचेर खण खात्याची एक्शन. 9 पॉवर टिलरां सयत सुमार 25 लाखांचें सामान जप्त केलां. फाटले कांय म्हयने हे सुवातेर बेकायदेशीर चिरे काडटाले. केपेंचो मामलेदार, खण खातें आनी पुलिसांनी मेळून ही एक्शन घेतल्या. जमीन मालकाचे आड कंप्लेन जाल्या. फोंड्यां वैद्यनगरांत लोकांक 15 दीस जाले उदकाचो थेंब ना. खात्याचे टँकर आनी बोरवेल आसूनय सुमार 600 ते 700 घरांनी उदकच पावना. आज उदक आयलें ना जाल्यार PWDचेर घागर मोर्चा व्हरतले म्हूण थळाव्यांची शिटकावणी. 15 दीस जाले आमकां उदक ना. त्या खातीर आमी येयला हांगा. खंयच्या भागान? दत्तगड वैद्यनगरान आनी काजरवाडा. बाकीचे आमचे त्या सायडीक कितें जाला तें आमकां खबर ना पूण उदक ना. वैद्यनगरान काजरवाडा दुमेमा जर तर दत्तगड आसा. आमकां जर उदक जर येवना जाल्यार आमी फाल्यां परत मोर्चा घेवन येतलो. सगळे तो बीप कितें आसा ते सगळे घागर मोर्चा. हय कितें जालां? केन्ना येताले? रेग्युलर येताले? रेग्युलर आमकां येताले. आतां 15 दीस जाली अजिबात उदक येयना. टँकर बीन कांय धाडना. टँकर येता पण टँकरचे कितले लोक आसा की टँकर पावना. अजिबात टँकर पावना. आनी बोरवेल कितें आशिल्लें म्हणटाले न्ही तुमकां? बोरवेलीचे आसा ते बोरवेल आनी खंय सोडला. तुमकां पावना उदक? आमकां अजिबात उदक पावना. प्रेशरूय कमी येता? प्रेशरूच येयना. प्रेशर कमी प्रेशरूच ना. 15 दीस जाला. कितली लोकां अफेक्ट जाता? कितली घरां आसतली? घरां सादारण एक आसतली 600-700 घरां आसतली. ओके. वेंगुर्ला मांडवी खाडींत बुडून सोंपिल्ल्या म्हापशां खोर्लेच्या यश देऊलकाराची बॉडी बुधवारा मेळ्ळी. तो 16 वर्सांचो. मामागेर गेल्ले कडेन मंगळारा दोग भाव खाडींत नांव देंविल्ले. यश एकलो. थळावे नुस्तेकारांनी दुसऱ्याक साल्वार केलो. यशान 10वीची परीक्षा दिल्ली. आज रिजल्ट आशिल्लो. सध्या राज्यात उष्णताय बरीच वाडल्या. देखून कुडीक कांय प्रमाणात थंडाय मेळची म्हूण सगळ्यांकूच दिसता. लोक न्हंय झऱ्यांचेर न्हावपाक गर्दी करतात. तेच फाटभुंयेर वेंगुर्ले मांडवी खाडींत बुडून खोर्ले म्हापशाचो यश देऊळकार हो 16 वर्सांचो भुरगो सोंपलो. तो मामागेर गेल्ले कडेन दोग भाव खाडयेंत न्हावंक देंवले. एकल्याक वाटोवपाक थळाव्या नुस्तेकारांक येस आयले. मेळटा ते म्हायती प्रमाण यश खंय सद्या खोर्ले म्हापशा हांगा रावपी मूळ मोरगांव दोडामार्गचो. ताणें अंदू 10वीची परीक्षा दिल्ली आनी आयज ताचो निकाल आशिल्लो. पूण ताचे आदींच ताका मरण आयलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.